हायकोर्टान एक ऑर्डर काढल्या की जी सनबर्न 2022 जाली लास्ट इयर ती काहीतरी इलिगल असले म्हणून. सो ते तुमचे कितें म्हणणें आहे? त्या आयची हायकोर्टाची ऑर्डर आसल्यान एक गोष्ट लक्षात येता की सरकार त्या तरेन करप्शन करून म्हणजे लास्ट मोमेंटाक कशें परमिशनां दिता. सनबर्नाक नॉर्मली परमिशन दिताली ती लास्ट मोमेंटाक येताली आनी इट्स ऑब्वियस की ती परमिशनां दितलो जाल्यार खंयच्यान तरी कोणाचे तरी हात ओले जाताले. आनी आयच्या ऑर्डरी एक गोष्ट दिसून येता की गोंयान जर तूं बॅगां भरून घेवन येत जाल्यार कसलेंय कितें करपाक शकता. आनी सनबर्न इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दॅट. सनबर्न इज प्रूव्ड टू बी बॉस ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आमी फाटले फाट पळयल्ले, आतां परत ह्या वर्साय पळयले आनी ज्या तरेन ताणें मिडिया कडेन बिहेवियर केलो त्या दिसा, इनफॅक्ट म्हाका दिसता ताणें तुमकां प्रश्न विचारता आसतना ओगी राव म्हणून सांगलें. म्हणजे दॅट एरोगन्स, आय हॅव सेट इट सो अर्लियर, आय एम सेइंग इट वन्स अगेन, दॅट दिस एरोगन्स कॅन ओन्ली कम बिकॉज ही नोज हिज कनेक्शन विथ दीस गव्हर्मेंट. की आपले कोण काय वायट करपाक शकना. गोंयान कितली लोक बॉब मारली जाल्यार सरकार आपल्या बरोबर आसतलो, कारण आपूण तांची फाटले फाट पोटले दिल्ले आनी ह्याय फाट पोटलो दिला. ही परिस्थिती आसा. आयची जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आनी जे डायरेक्शन्स इश्यू केला ते सरकाराच्या तोंडार एक व्हडलें थापट. कायदो हो श्रेश्ठ आसता. कितलेय सरकार वायट गोश्टी करपाक शकल्यार तरी कायदो फायनली आपलो जो बडगो आसा तो दाखयतलो. हे आज हायकोर्टाच्या ऑर्डरांतल्यान दिसून येता. हायकोर्टान स्पेसिफीक डायरेक्शन्स दिल्ले आसा की जे पर्टिक्युलर अशे व्हडले मेगा इव्हेंट्स आसा तातल्यान जे सावंड पोल्युशन जाता किंवा तातल्यान बाकीच्यो इलिगल गोश्टी कितें जावपाक शकता पळय, ताजेर कशे तरेन कंट्रोल करपाचो, कशी एक कमिटी फॉर्म करपाची, हाय लेवल ऑफिसर्स दवरप आनी हे सगळे विशय आसा पळय ते कशे तरेन हाताळप हाजे डायरेक्शन सरकाराक दिवचे पडटा हायकोर्टान. कारण सरकार परत परत फेल जाता इज समथींग दॅट इज डिस्टर्बिंग फॉर अ नॉर्मल गोवन. हे जी गोष्ट सरकारान करूंक जाय आशिल्ली ती आज हायकोर्टाक आपल्या ऑर्डरीन करची पडटा. हातल्यान सरकाराची इनकॅपेबिलिटी, हातल्यान सरकाराचें करप्शन आनी हातल्यान सरकार कशे तरेन चलता करंटली हें दिसून येता. आनी this is nothing short of high level corruption. How was that permission was granted that to last moment. आणि आम्ही आतांय पळयलें की सनबर्न बिफोर परमिशन वॉज ग्रांटेड तांचे इक्विपमेंट वागातोर आशिल्ले, थंय कामाची उबारणी चालू आशिल्ली आनी हांव म्हणटा एक सामान्य मनशाक एक सादी झोपडी जर सुद्दां उबारची पडली जाल्यार ती परमिशनां घेवची पडटा. पण हांकां कांयच नासतना इतले कॉन्फिडन्स कशें आसता की आमकां हें परमिशन मेळटलेंच. आज तांचे ड्यूज आसा सरकारा कडेन जे तांणी दिल्ले ना ते रिकवर करच्या पयलीं तांणी काम सुरू केलें. कॉन्फिडंटली टिकेटांची विक्री सुरू केली फॉर अ डे वे दे आर एक्सपेक्टिंग द परमिशन्स टू बी ग्रांटेड. देन आमकां कळ्ळें की 31 तारखेचेर तांणी सरकाराक प्रेशर आयलो, सरकारान ते 31 तारीख तांकां दिवना, 28, 29, 30 दिले. मागणी करता तो 12 पर्यंत दिवची म्हणून. पण खंय तरी कायदो आसा आनी कायद्याचो भंय आशिल्ल्या कारणान सरकारान ते दिले ना. आमकां ही म्हायती मेळ्ळी की दोन मंत्र्यां मदीं आनी एक मंत्र्या मदीं आनी चीफ मिनिस्टरा मदीं हाचे बद्दल एक वाद निर्माण जाला. कारण एक मंत्र्याक ते दिवपाचे नाशिल्ले आनी चीफ मिनिस्टराक पर्सनल इंट्रस्ट आशिल्लो ते तांकां परमिशन दिवचें म्हणून. सो हे सुद्दां गोश्टी भायर आयल्या. तर हातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की सरकारा मदीं संगतमत ना. दे आर फायटींग ऑर देर इज इन फायटींग बिटवीन द मिनिस्टर्स अँड द चीफ मिनिस्टर. अँड इफ यू हॅव द बॅग्स which are weighing right, you can achieve anything in this government. It is unfortunate that Goa is heading this way. जो विकेंड आसता, न्यू इयराचो विकेंड आसता, तो विकेंड गोंयकारांक एकूच टायम आसता जेन्ना लोकांचे इन्स्टॉलमेंट सुट्टात. लोक धंदो त्या वेळार करता आनी पूर्ण वर्साक जर धंदो नासलो जाल्यार त्या वेळार तरी लोकांक तो धंदो जाता. शेक आसूं, बारीक गोंयकार आसूं, बारीक धंदेकार आसूं, कोणीय आसूं, त्या वेळार तो धंदो करता. त्या वेळार सरकार अशा इव्हेंटांक जेन्ना परमिशन्स दिता तेन्ना तो धंदो ना जाता. आमी पळयला अंजुना वागातोरान की ज्या दिसा सनबर्न आसता 28, 29, 30 एक नॉर्मल गोंयकार जर अंजुना वागातोर वचपाक सुद्दां सोदता जाल्यार तो थंय वचना. कारण त्या जाग्यार पावतलो जाल्यार 2-3 वरां लागता. इतलो थंय जॅम आसा. वन वे रोड्स ते थंय जॅम जाता, लोकांचे धंदे बुडटा. तेन्ना ही जी फेस्टिवलां आसा ती 100% करची, सरकारान खूब दिवची, पूण अशा वेळार दिवची परमिशन ज्या वेळार लोकांची गोंयान येवपाची गरज आसता. जानेवारीन करूं येता, फेब्रुवारीन करूं येता, अशा वेळार जेन्ना लोक परत एट्रॅक्ट जाता. डिसेंबरान संपूर्ण भारत गोंयान येवपाक सोदता, सगळे लोक गोंयान येवपाक सोदता. कारण न्यू इयर इज अ बीग फेस्टिवल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. अशा वेळार ऑलरेडी क्लॉग जी जमनी आसा, ऑलरेडी क्लॉग जे रस्ते आसात ते आनीक क्लॉग करपाची परमिशन आनी धंद्यांची वाट लावप
हे म्हाका दिसता खंय तरी म्हज्या मनाक पटना आनी सरकाराक कशें पडटा तें कळना. ऑफकोर्स ताका कारणांय आसा. आनी जी ऑर्डर जाल्या हायकोर्टाची इज अ आय ओपनर फॉर गोवन्स की आमी आनी कितलो तेंप अशें ओगी रावतले. म्हाका दिसता गोंयकारांक खंय तरी तोंड उगडचें पडटलें. कारण आजूच हांवें एक मीम पळयतालो की ते एनिमल मुवीची की अरे मेरा भाई बहरा है. तो परिस्थिती अशी जाल्या की सरकार आयकपाक येना आनी लोक मने जाल्या. ही परिस्थिती जाल्या. सो तोंड उगडा. तोंड उगडल्यार सरकार बदतले, सरकार नमतले हे आमी ह्या सनबर्नाच्या डेट चेंजाच्या हातल्यान कळून आयला आमकां. आनी अशे खूब विशय आसा. पणजेचे जी परिस्थिती आसा ते विशय आसा, रस्त्यांची परिस्थिती ते विशय आसा, उदकाची परिस्थिती ते आसा. सनबर्न इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग ऑफ करप्शन ऑफ दीस गव्हर्मेंट. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज वीच वी नीड टू टेक अप. आज बायलांक आमी काल पळयलें, काल बायलां 2000 एक्सपेक्ट करपाक सीएमाच्या घराच्या दारान बसतात. पूण आज प्रत्येक म्हयन्याक सरकार कोटींनी पयशे मोडून इव्हेंट्स करता. हातल्यान कोणाची बॉल्सां भरता. खंयचे इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्यो बॅलन्स शीट ह्या फाटल्या 4 वर्सांत वाडल्या त्यो पळयत जाल्यार कळटलें सरकार इज ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून. सो today's High Court order is a biggest eye opener as far as Goa is concerned, not just from the point of view of Sunburn, but that this government can indulge into illegality for the sake of making money, for in whatever means. It shows the corruption of this government according to me. सो हो खंय तरी ह्या वर्साचो जो सनबर्नाक परमिशन घाला तेजेर खंय तरी डावट हाडटा की हो एक इल्लीगल जावं शकता म्हणून. तुम्ही कॉन्फिडन्स लेवल पळया. ताका तुम्ही प्रश्न केलो त्या दिसा की तुमकां परमिशन नासतना 31 तारखेच्यो तिकेटी तुम्ही कश्यो विकल्यो, म्हणजे लोकां कडल्यान पयशे कशे कलेक्शन केले. आनी हांवें ही गजाल हांगा स्वता म्हाका दिसता पयलो आशिल्लो हांव जेन्ना आमी हे बुकींग पेज पर्यंत गेले, लास्ट पेमेंट पेज पर्यंत करून गेले आनी तुमकां दाखयलें की 31st आय ट्विटेड अबाउट इट दॅट ही इज सो कॉन्फिडंट दॅट ही वील गेट परमिशन ऑफ 31st दॅट इज सेलिंग द टिकेट्स. मागीर बोवाळ जालो, बाकीच्याय आमदारांनी हो विशय उचलून धरलो आनी सरकाराचेर प्रेशर पडलें 31st दिवचे ना म्हणून. Tourism minister put his foot down and said, I will not grant this permission. But arrogantly, when he was asked, in fact, he was asked to make a statement to you. So तो arrogantly येता आणि ते arrogantly तुमच्याकडे उलयता आणि सांगता अरे कितें जालें काय म्हणटा, एव्हरीथिंग इज कॅज्युअल, विच शोज ही इज द बॉस. अँड हांवें त्या दिसा परत आनी एक व्हिडिओ ट्वीट केल्लो बिफोर ही मेट यू ऑल 1 or 2 days prior, wherein he was at the secretariat. तो व्हिडिओ shows that he was meeting somebody in the secretariat. He was going to a particular floor, which is first floor. Who is on the first floor? Everybody knows. So that means सरकार लोकांक म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, पण तुमच्या दारांत जे आसा पळय आनी तिसरो फ्लोर, म्हणजे 2 फ्लोर आसते, एक फर्स्ट फ्लोर एक तिसरो फ्लोर. हे फर्स्ट आनी तिसऱ्या फ्लोरार कोण बसता ते सगळ्यांक खबर आसा. सो तिसऱ्या फ्लोरार तो वता कित्याक? तुका म्हाका एंट्री ना तिसऱ्या फ्लोरार जाल्यार त्या मनशाक तिसऱ्या फ्लोरार एंट्री कशी? सो हे सरकार जे आसा, सरकार तुमच्या दारी, पण हांच्या दारी हे सगळे इव्हेंट मॅनेजमेंट गायज, DL, CH, HR गाडयो सेक्रेटरेटान ह्योच आसा. गोंयच्यो गाडयो कमी दिसता हाली. केन्ना केन्ना अशें दिसता की पावलो दिल्ली म्हणून, पावलो चंदीगड म्हणून, पावलो हरियाणा म्हणून. ही परिस्थिती जाल्या सरकाराची. सगळें करा, गोंयच्या उद्दारा खातीर जे बरें आसा तें सगळें करा, पूण इलिगालिटीज करनाका. आणि not at the cost of Goans and Goan businesses, which is what is the government is doing right now. आम्ही आज या 4 दिसांनी पळयल्या ट्युरिस्टांक मारप, ट्युरिस्टांना रेप चलना कितें. काल म्हाका एक पुलीस ऑफिसर, ही इज अ पुलीस फ्रॉम कर्नाटका पुलीस डिपार्टमेंटाचो एक मनीस आसा, तकली फोडल्या ताची बिकॉज बाय अ वेटर इन कलांगूट. तो म्हणटा आपण एक कंप्लेंट दिल्या ताच्या मागीर कांयच जावना म्हणून. ही परिस्थिती आसा. आमी काल गजाली 2 गजाली आमकां आनी कळून आयल्या की पणजेनी सुरू जाला म्हणून दीस बार्स वेर टुरिस्ट आर बींग ड्युप्ड. वॉट इज हॅपनिंग इन बागा, वॉट इज हॅपनिंग इन कलांगूट इज नाव कमिंग टू पॅन्जीम. सो आनी उरलां कितें? सो सरकारान क्वॉलिटी टुरिजम, क्वॉलिटी लोक, लॉ अँड ऑर्डर जे आसा पळय, आज आमी खून जाता दिवसा डेली एक खून, कोणाचो खून, कोणाचो मर्डर, कोणाचें आनी कितें, हें चालूच आसा. सो दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड ओनली बिकॉज रायट नाव द होल थिंग इज हाव डू वी हॅव मोर इव्हेंट्स.
हो प्रश्न हेच चालू आसा. लोकोत्सव करच्या पयलीं लोकांक साजरे करपाक शिका. वेन वील पीपल एन्जॉय लोकोत्सव? वेन दे कॅन एन्जॉय नॉर्मल लायफ वीच दे कांट डू इट. फक्त पयशे करपा जाय म्हणून, इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी मार्फत पयशे सोंपोवपा जाय म्हणून, कर्जाचे दोंगर आसतना 32,000 कोटीचो आज पावत आयलो नियरली गोंयचेर. 32,000 कोटीचे कर्ज आज गोंयचेर तयार जाला, निर्माण जाला. अशें आसतनाय 7 कोटी, 8 कोटी, 10 कोटी, 15 कोटीचे इव्हेंट करतात. whose money is that? It is all taxpayers' money which is making somebody rich, and we know who is getting rich, and it is unfortunate.